one Anthonite protection wall. आणि protection wall is cost around 10,50,000 आणि ही खऱ्यांनीच तांकां खूब तेंप जालो म्हाजे कडेन डिमांड आसलो कितें ही प्रोटेक्शन वॉल जाय म्हणून ते आयज तेंच्यांनी हांगासर आयज आमी फावंडेशन स्टोन आयज केल्लो आसा आणि अशीच कामां तोरश्यान सगळे आमचे सरपंच तसे मेंबर्स खूब बरें काम करता आणि लोकांच्या दारार वचून खंयसर तांकां कितें जाय पळय ते तांकां जाणून ते म्हाजे कडेन येवन हांव तांकां सदांच तेंच्या फाटीबा आसता कित्याक खंयसरूय कामां जातलीं जाल्यार एक्चुली त्यांचा सपोर्ट जाय आणि तेंच्यांनी स्वता वचून तेंच्यांनी पळोवंक जाय ते काम ते करून घेतात आणि अशेंच तेंच्यांनी काम करचें आणि म्हाजो तांकां सपोर्ट सदांच आसतलो आणि तोरश्यान अशी खुबशीं कामां हांवें केल्लीं आसा आणि तेय बी आतां पेंडींग आहा तेजे आमचे इनॉग्रेशन करपाचें ते आतां जाता तितले बेगीन आमी ते करून घेतले. थँक्यू. भाव भयणांचे आमचे पंचांचे पत्रकारांचे सोबत आमच्या सराचे सर आमचे सांगतकूच आमचे काम केले सरान आमच्या आणि अशेंच आमकां हातभार लायतले त्याच्या फुडें काम बरें करतले. प्रोटेक्शन वॉल सुरवात करपाची आहा त्या आयज आमचे प्रवीण भाई हांगा येयल्ले आसा तशेंच आमचे सगळे पंच मेंबर माजी सरपंच माजी जिल्हा पंचायत तशेंच पत्रकार भाई आनी सगळ्या भावांनी भयणींनी तर आयज हे प्रोटेक्शन म्हणजे आमची बारीक कामां थोडी जाता आणि आमची फुडें आनीक कामां आमच्या सराच्या साह्याने आमी करतली आणि म्हाका एक तेंचे कडेन मागणें आसा आमची पूर्वपार एक देवाची म्हणून वाट आसा त्या पोय वयले म्हणटा थंयचे ते रस्तो लागलेलो आसा पण आमी ते कितके फाटी फायल फॉरवर्ड करता पण ते कामूच जायना तेन्ना तुमी म्हणजे आयज 35 वर्सांनी तरंगाचे हे चालू केल्ले आसा आनी थंय ते देवस्थान त्याच रोड जाल्ले आसा पण तांकां तोच रोड जाय देवाक तेन्ना तुमी ते लक्ष घालून मातशें करपाचें.